नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय व्हडले व्हडले आसात. व्हडले कित्या खातीर? कारण आमच्या तुमकां सगळ्यांक लागपी अशे विशय हे. किती विशय ते तुमकां कळटलेच हो प्रोग्राम पळयतना. पण आमचे बरोबर दोन मानेश जे आसात, आमचे लौकीक बाब शिलकार आसात, जोयल बाब आफान्सो आसात. आनी पयलो जो आमचो विशय आसा तो म्हळ्यार मुख्यमंत्र्यान सांगलें की सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर जर कोणी पयशे दिता जाल्यार ती पिशेपणाची गजाल म्हणून. हांव लौकीक ह्याच विशया वयल्यान सुरवात करता. नक्की कितें घडलें की हें सांगचें पडलें की बाबा पयशे दिनाका म्हणून. ही पयली गजाल. दुसरी गजाल, अशें सरकारी जॉबांक कितें म्होंव लागला की लोक रीण काडून सुद्दां पयशे दिवपाक तयार आसतात. पण रीण काडून एक तुगेलो स्वताचो एक ल्हानसो बिझनस घालपाक तयार आसना. हें जें आर्थीक गणीत आसा पळय आनी सामाजीक गणीत आहा पळय, ताजी जर तुवें मातशी विस्कटावणी केली जाल्यार म्हज्याय तकलेन इल्लो उजवाड पडटलो. पयलीं दुसरो हें घेता. जर रीण काडून जर धंदो घातलो, बिझनेस कितें करपाक गेलो जाल्यार काम करचें पडटा, त्रास काडचे पडटा, काम करचो पडटा. सो आनी तोच जर गव्हर्मेंट जॉबान तुवें इन्वेस्ट केले जाल्यार तो एमावंट आहा तो 2-3 वर्सांनी रिकवरू जाता सॅलरींतल्यान. तेजी जर भायली कमाई आहा जाल्यार भायली कमाई आहा तितलो बेगीन रिकवर जातलो. आनी चड काम त्रास घेवन म्हणजे अशें त्रास घेवन काम करपाची अशी गरज ना. सुशेगाद म्हणजे तुगेलो रिटायर्डपण आपूण जालो सेट, म्हणजे तेणी हें केलें, आपलें लायफ सेट केलें असो तो एक कॉन्सेप्ट आहा गव्हर्मेंट जॉबाचो. म्हणून हें सगळें घडटा की लोकांक काम आशिल्लें प्रायवेट जॉबून अशें तूं म्हणटा की गोंयकारांनी सरकारी नोकर जावप, आमी अधिकारी जावपाक सोदना, आमी नोकर जावपाक सोदता, बरोबर न्ही? GPSCची परिस्थिती आमकां खबर आहा. कोण दिना. सो गोंयकारांनी सरकारी नोकर जावप आनी गोंयकारांचीच कामां करप ना, हें आमच्या आयुश्याची ध्येय न्ही. एक्चुअली जॉब मेळ्ळे उपरांत आपल्याक जॉब मेळप, बरे तरेन काम करूं येता लोकांक. आपले गोंयकार जे लोक ऑफिसांनी येता तांकां हेल्प करपाक, तेंची कामां फास्ट करपाक जाय जाल्यार तुवें वावरूं येता, म्हणजे तुज्या आपले पदाचो वापर करूं येता. पण तशें जायना. कोणाचीच कामां गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांनी अशी फास्ट अशी जायना. आतां हो विशय जेन्ना CMाचो स्टेटमेंट येयलो तेजो तो इन्सिडंट फाटलो एक्चुअली घडणूक घडल्या ही 2021 एक ते पुजा नायक उर्फ रुपा पालकर म्हणून, तेजेर ती केस जाली. ताका अरेस्ट केलें सोमारा दिसा आनी तेणी 14 लाख सुमार घेतल्या म्हणून एकट्याक जॉब दितना ताका माड्डोळ पुलिसांनी अरेस्ट केलें. तेजे उपरांत तेजेर आनी इन्वेस्टिगेशन जालें. तो पर्यंत CMाचो स्टेटमेंट येयलो की जॉबाक पयशे दिवयना म्हणून. आतां केस अशी फुडें पावल्या की काल आनी एकट्याक अरेस्ट केला, अजीत सतरकर म्हणटा ताका. सेम हितून लिंकान ती केस आतां इल्ली वाडटा. ती माड्डोळ पुलिशे पुरती उलोवन तें फोंड्या पुलिशेन पावल्या. एक वेळ आनी ही केस आयकून हे मनशाक वळखून जर आनीक लोक अशे फटवल्ले आहात ते जर फुडें सरले जाल्यार त्यो केसी वेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी वाडपाक शकता. एक चेन जावपाक शकता, म्हणजे वेगळे जे कडलो लोक आहा ते वाडपाक शकता. पण आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा अशें की आतां पर्यंत 10 काय 12 कितले तरी अशे लोक तांकां सांपडल्या, पण तेंच्यांनी केस केल्ली नासली, म्हणजे लाखांनी पयशे. सो आनी ती वाडल्या उपरांत म्हणजे लोक आतां एक गजाल, लोक कशे फसता. हांवें हेच केसीन मातशें हें करपाक गेलें, डिटेल्स काडपाक गेलो जाल्यार तेंची मोडस ऑपरेंडी पयली कितें ते मोठे लिडरांक मेळटा, तेंच्या वांगडा फोटो विडियो. आतां हे जे आहा पळय न्हू तेंचे विडियो श्रीपाद बाबू वांगडा सुद्दां, श्रीपाद बाबून स्वता आपूण लेट नायट काम करता अशें एक विडियो हेजेर सोशल मिडियाचेर घातला. तेजो कोण रिकॉर्ड करपी आहा तो घडयाळ घेवन रिकॉर्ड करता, 11 जाल्यार रातची TV दाखयता. आनी ते विडियोनी दोगां दिसता, अजीत सतरकर आनी रुपा पालकर. सो ती अशे पॉलिटिकल लिडरांक मेळटा, आपली एक प्रोफायल करता. तितूंतलो हे विडियोन येयली ती वेगळी गजाल, पण ती अशी करून आपलो प्रोफायल असो तो विडियोन दिसता. विडियोन ते घडयाळ दाखयता, वॉच. सो दुसरें करता ती कोणाकूय जर कन्विन्स करपाक जाय जॉब दिवंक शकता पयशांनी जाल्यार ते सेक्रेटरीएट घेवन वचप. सेक्रेटरीची बी कॅबीन आमी पळयल्या, भितर रिसेप्शन आसता, ताका भायर जर रावून रोखडो मेळोन येता, दार उगडून गेलो भितर 5 मिनटांनी येयलो. हरशीं थंय दार उगडल्यार सेक्रेटरी मेळना, तेजें रिसेप्शन आसता, थंय सोफा आसता बसपाक. 5 मिनटां राव आनी मागीर 5 मिनटांनी भायर हेजी बरी वळख आहा, डायरेक्ट दार उगडून वयता असो समज जाता. मागीर हें आपलें काम जातलेंच. सो एक कॉन्फिडन्स लेवल बिल्ड जाता आनी तो पयशे कोण दिवपाचो आहा पळय ताका मातसो डावट आसता, तो दिवन मोकळो आपलें काम जातलेंच म्हणून. अशें करून लोक फसतना दिसले ह्या केसीन. आनी ही केस न्हू, हे आतां एक रुपा अरेस्ट जाला, एक अजीत अरेस्ट जाला. पण ही केसीन फक्त दोगां हें आसपाक शकना,
तिंका कोण तरी अशे त्यांचे मार्केटिंग एजंट टाईप आसतले कोण तरी घेवन वचपी हे काम करता हेजे कडेन मागीर आपल्याक तितले कमिशन अशे खुबशे नेटवर्क आसूं शकता ते म्हणजे ते नेटवर्क बारीक ना ते पयशे खंय खंय पावता ते इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान चड करून बरे तरेन भायर येवपाक जाय यातले काय ना ते पळोवया काय तुका कितें अजय बाब म्हज्या मनांतल्यान हो सादो प्रश्न हांवें सांगलें की गोंयकार सरकारी नोकर जावपाक सोदता पूण तो गोंयकारांचें काम करपाक तुगेलो सोदना फाटीं फुडें जाता दुसरें आमी इतले पयशे दिवपाक तयार आसतात अशें कितें म्होंव लागला सरकारी नोकरेक की आमी रीण काडून सामके पयशे बियशे दिवपाक तयार आसा तिसरी गजाल व्हेरी इंट्रस्टींग की आमकां इतली सहज अशें कशें दिसता की पयशे दिल्यार सरकारी जॉब मेळटा म्हणून पयशे दिल्यार तुका आतां तूं बँकेक पयशे दवरल्यार तुका रीण मेळटा अशें म्हूण सांगून जर कोणें तुका फटयलो हांव समजुपाक शकता कारण एक नॉर्मल जगभर पद्दत आहा तुवें बँकेक पयशे दवरल्यार तुका व्याज बीज मेळटा म्हणून बरोबर न्ही पयशे दिल्यार सरकारी जॉब मेळटा हो समज आमचो कित्याक जालो प्रमोद युअर पॉयंट नंबर 1 हय की एक गव्हर्मेंट जॉब लोक कित्याक सोदता की एक स्टेबिलिटी मेळची म्हणून इन लायफाक एक स्टेबल जावचें सेटल जावचें म्हणजे कितें एक अशें हें जाल्लें आसा की एक गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो म्हणजे तो लायफभर सेट कसो तुका आनी कांयच नाका प्रायवेट जॉबार कितें आसता यू मे बी सॅक्ड यू मे बी पुल्ड अप यू मे बी कितें तरी करून खुबशी इनसिक्युरिटीज आसता आनी गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळा लोकांक कितें दिसता की ओके फायन आपणाचो एक दिसपटो सुटलो आनी आपणाचें एक हें जालें सेटल जालें म्हाका गव्हर्मेंट जॉबाचे अगेन्स्ट असो ना पूण सरकारी अधिकारी जर आमी जाले जाल्यार म्हाका बरें दिसतलें गोंयकार जेन्ना आमी फक्त सरकारी नोकर जाता पळय तेन्ना मातशें म्हाका प्रॉब्लेम दिसता ओनली बिकॉज ऑफ दॅट जॉब सिक्युरिटी आय थिंक पीपल आर गेटिंग इन टू गव्हर्मेंट जॉब्स पॉयंट नंबर 1 सेकंडली युअर सेकंड क्वेश्चन इज प्रमोद आतां आमी म्हणलें समज की नो गव्हर्मेंट जॉब्स वर नेवर फॉर सेल आमी केन्नाच ते जॉब्स गव्हर्मेंटाचे जॉब केन्नाच अशें आमी खंय म्हणटात कोणेय तरी म्हणलें ओके वूड इट बी ट्रू हय वूड इट बी ट्रू आमची हिस्ट्री कितली आसा इफ यू सी गो इन टू द पास्ट PWD चड पयलीं वयचें न्हू PWD स्कॅमाच्यानूच या बाबूश मनसेरादान केन्ना वयर काडलेलें की PWD हितून सगळी हें भरती केलें ते आर कॅश फॉर जॉब्स कॅश फॉर जॉब्स हय okay or jobs for cash whatever you call it ना कॅश फॉर जॉब्स म्हणून so after that GMC जाले लोक हायकोर्टान पावले GMC चे हितून डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस वेकन्सीज जाल्ल्यो त्यो सारक्यो ऑन मेरिटाचेर घेवंक ना म्हणून थिंगाय पावले आतां रिसंट केस कलेक्टरेटान आमचे सावथ गोवा कलेक्टरेटान LDC जो पोस्ट आसा सारके तिनून भितर हें जालो आनी फॉर द लास्ट 1.5 year दे आर स्टक सो हितून भितर एक ही आतां ओल्ड गोवाची मेळ्ळी ओल्ड गोवा 4 times द पर्सन हॅज अ हिस्ट्री ऑफ सिमिलर केसीस आतां तूं लेटस्ट केस तुवें उल्लेख केल्लो पळय आनीक एकटो सांपडलो म्हणून तशेंच करपाक सी दीज केसीस हॅव एम्बोल्डन पीपल टू टेक अप बिकॉज इट इज बिग मनी tomorrow you are if we may say this confidently is it is lakhs of rupees for jobs it's not that you are just taking 10,000 20,000 the higher the post the higher is the money so and we all know how that system works tu sangla taso ek manis ayelo ani kite kelo he is trying to convince the person that influential person in the government and he will do the job lok board of poishe kadun dita now there is something wrong in the system where people are just paying it because लोकांक एक आशा जाता की आपण बिलीव दॅट दिस इज हाऊ द सिस्टम वर्क्स दिस इज हाऊ द सिस्टम वर्क्स सो हेजे पयलीं खूब झाल्लें आसा म्हणून तांकां दिसता कितें गडे आपणाकूय एक जॉब मेळटलो आपण तुका पयशे दिता 50,000 1 lakh वॉट एवर दॅट मनी इज सो अनलेस वी लूक एट द सिस्टम आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज कमिंग और इट इज ऑलरेडी ऑन इफ वी stick to systems like that maybe we'll see better days and if maybe the government creates an awareness saying that okay fine henceforth there can't be any corruption no cash for jobs it is strictly to a system then people will eventually get convinced okay हे सगळे आमचे किती तरी घोटाळा आसा म्हणून ना पण म्हाका आतां भितर एक गजाल दिसता आमचे मंत्री आनी आमदारच सांगतात न्ही लोक जॉब दिता म्हणून आज हांव जर सगळें मेरिटाचेर जर जाता सगळें म्हणजे जावचें मेरिटाचेर डेफिनेटली जावचें मेरिटाचेर पूण जेन्ना तुजो आमदार येवन सांगता की हांव इतले जॉब दिता खंयच्यान दिता म्हणजे कितें तो ही मे बी इन्फरिंग दॅट आय एम गिविंग इट टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी और आय एम खंयच्यान दिता आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीक सुद्दां खंयच्यान दिता मेरिटाचे आसपाकूच शकना
No, बरोबर न्ही No, तो but- दित न्ही तो सरकार दिना But there, the corruption component is not coming into play. He is not saying that I am taking money and giving you jobs. He is just saying आपली that आपण- आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयशे घेवप ना दुसऱ्याची कॉन्स्टिट्युएन्सीक No, आयल्यार घेवप अशें बी there कितें is no clarity on that. You Right. can't conclude that he is going to take money and give jobs. हय इतले भितर हें आसा. स्कॅमान ते आमी हेजे पळयता पळय ऑनलायन फ्रॉड बी आसता पयशांचे पळय तुका थोडे दीस पयशे रिटर्न येता तुका जेन्ना कॉन्फिडन्स येता पयशे रिटर्न येता म्हणून तूं आनी इन्वेस्ट करता आनी चड इन्वेस्ट करता तेन्ना ते घेवन वयता तुजो पयसो हय सो हांगासर अशेंच आसतलें की लोकांक बाकीच्यांक कॉन्फिडन्स मेळटा कारण कोणाक तरी तसोच मेळटा तो सांगता आपले बाबा ते बायन केलें ते बाबून केलें आपलें काम पयशे घेवन सो अशें तेजी मात पब्लिसिटी जाता आसतली थोडे जॉब तेंच्यांनी केले आसतले कितें तरी आपलो पावर यूज करून वा कितें तरी करून सेटींग केलं आसतलें जॉब तेंचे सो कॉन्फिडन्स येयला आनी मागीर लोकांनी तांकां चड चड एप्रोच जाले आनी ते मागीर बाकीचे कोण येयले फाटल्यान पळय खुबशे लॉट तांकां घातले फोंडान अशें आनी एकदां हांवें अशीच केस हितून पयल्ली आमचे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन ते हरशीं तेंचे नोरोना चेअरमॅन आसतना तेंचे अशी प्रॉपर हितूंतल्यान सगळें जातालें पूण तेंचे लिस्ट जेन्ना फायनल जालें पळय न्हू ते लिस्टाची नांवां भायर लीक जातालीं की हो एका जॉब जालो हे 10 जाणांचे जॉब जाले आतां हे सरकाराक धाडपाचे आनी हे अप्रूव जातले तांकां फोन वयताले तुजें काम जावंक शकता तुका इतले लायक दिवचे पडटले आनी तूं जॉब जाल्या उपरांत दी तुका अपॉयंटमेंट लेटर मेळ्ळ्या उपरांत दी ताका अपॉयंटमेंट लेटर हरशींच रुटीन हितूंतल्यान मेळटाले ते ऑन मेरीट पास जाला तेका दिसलें अरे बाबा हेणी अप्लाय केलें काम गो ताका दिवपाचें तें दिवन जाता तो खंयच ना कनेक्शनान तेजे मेरिटाचेर जाला पण ते मनशाक पयलीं जी इन्फॉर्मेशन डेटा मेळटा पळय न्हू भितर हेजो जावपाचो आहा म्हणून तेजेर तो आपली गेम करता ते आपणीच केला अशें दाखयता आनी पयशे उखलून वयता आनी तो मनीस म्हणटा की ना हेज्या खातीर आपले जाले हितून भितर आतां पळय फाटीं एक IT डिपार्टमेंटाचो एक ऑफिसर आशिल्लो तेजो ऑडियो क्लिप व्हायरल जाल्लो आस्किंग फॉर अ ब्रायब ऑफ 1 lakh some lakh हय. 1.2 lakhs or something like for a job. I mean असली खुबशी गजाली आसा की that you know cash is sought for jobs and all. Yeah. हितून भितर जॉब दिलाय आसतलेत न्हू because what happens is if you exactly go on merit, suppose you say that okay all jobs have been filled only on merit. If we exactly If- go on if we exactly go on merit Yeah. this wouldn't have been the state of our government offices And if we had gone on merit, CM would not have made a statement saying that majority of the government employees are not efficient. He's on Correct. record. He's on record. He said that. It means that he that's is- what I'm saying if jobs were given on merit Yeah. this wouldn't have been the state of our government offices स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचो जो कॉन्सेप्ट आहा तो बाकीच्या स्टेटीन सगळेच चालू आहा म्हणजे गोंयांत एक्चुअली म्हाका दिसता लेट स्टार्ट केला हो जाल्यार बाकीच्या स्टेटींनी अशेच जॉब घेता तितून कितें एटलीस्ट कंट्रोल उरता एके ऑथॉरिटी कडेन 10 डिपार्टमेंटांनी उरना सो 10 डिपार्टमेंटांतले कोण तरी बाकीच्या स्टेटींनी लौकीक कशें आहा बाकीच्या स्टेटींनी जेन्ना आतां आमच्या शेजारच्या राज्यां भितर इलेक्शन आसा थंय जेन्ना आमदार एश्युरन्स दितात की आमी नोकरी दितली म्हणून ते सरकारी नोकरी दितली म्हणून करनात हां. ते म्हणटात की आमी व्हडले व्हडले उद्योग हाडटले बरे बरे उद्योग हाडटले त्या उद्योगांतल्यान तुमकां रोजगार तयार करतले आमच्या हांगा कितें चल्लां आमच्या हांगा गव्हर्मेंट जॉब कळ्ळें तुका आमच्या हांगा कोण सांगना की आमी बरी बरी इंडस्ट्री हाडटले आनी तुमकां जॉब दितले म्हणून पण प्रमोद एकूच पॉझिटिव्ह असा की लोकांनी पॉझिटिव्ह दिसले हातूंत भितर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हां तें बरें आहा हॅज स्टक टू हिज स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तेणेंच तो इंट्रोड्यूस केल्लो आनीक आय नो देर इज अ लॉट ऑफ ओपोजिशन विदीन द गव्हर्मेंट मिनिस्टरूय खूब एगेन्स्ट आसा कित्याक तेंचो कंट्रोल वयतलो पूण रियली इट्स अ वंडरफूल थिंग दॅट It is not only when we talk about staff selection commission and the merits of it. It is not only about process or clarity of process. It is also about no Transparency. duplication. No duplication. No duplication. तुमकां जेन्ना खबर आहा की हो सरकाराक कितली LDC जाय करेक्ट हे सारखी कळटा न्ही ती प्रत्येक डिपार्टमेंट घेत रावना आपल्याक इतले जाय आपल्याक इतले जाय आपल्याक इतले जाय म्हणून सो तातूंतल्यान डुप्लिकेशनूय कमी जाता तेंय स्ट्रीमलायनींग जाता Correct. ही मेरिट्स आसात या न्ही. या खूब मेरिट्स दुसरो विशय जयल बाब जाय तो हायकोर्टान घेतलो आनी जो म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचो तातूंत भितर परत जे आमी उलयता पळय सरकारी अधिकारी या तांचेर काल बडी पडल्याच हय की इल्लिगल तुगेली जी आस्थापनां आसात तांकां उदकाची लायटीची कनेक्शनां कशीं मेळटात काय म्हणून आनी ही गोंयभर कितलीं आसात हे जी मोहीम हायकोर्टान घेतल्या ताका दिसता पयलीं म्हळ्यार आमी सारको सलाम मारपा जाय एब्सोल्युटली प्रमोद कोणच करपा नाशिल्लो कोणूच करपा नाशिल्लो ते कोर्टान आज हातांत घेतला आणि ते लॉजिकल कंक्लुजनाक पावचें इतलीच अपेक्षा आमी गोंयकार म्हणून दवरपाक शकतात बट हे आजी विस्कटावणी तुमी कशी करतात
See, Pramod, first of all, it is a wonderful thing. It's really, we should be thankful to the High Court to come in at a time when आमची इतली illegalities वाढल्या की Yes. wherever you see it, and authorities are just looking the other side, authorities are hand in glove. आता how the court will proceed with this is a different issue. I mean, it's because it's a extensive across Goa exercise. If you are going to identify illegal structures across Goa, then ते खूप भयानक जातले सारखे भरपूर वाटे जातले. Now the point here is that the High Court has also mentioned that who has given these water and electricity connections. आणि त्याच्या भितर पळोवपाक गेल्यार तूं सगळे उगते जाता. If because every time your local body is involved in giving you clearances, तितून भितर आनी कोण लागना तुका. So that means the panchayat is directly involved, or the local municipality is directly involved in Correct. giving these Grassroots. Yeah. So idun bidar finally the court, I feel that the court should take this step ahead and hold accountability to all these people who are bring them to justice, because then is kide zala because of this kind of people. So and how do you undo this? How do you undo this? Because then you've given a legality to this kind of illegal structures in terms of water connection and electricity connection. Yeah. And how do you undo this? That's a bigger mess which you are facing. No, it was साधो issue है ना. I look at it from a little bigger perspective. Now this illegal construction itself is a big canvas. Yeah. जस्ट तुम्ही सांगले की गोंय भर जर आमी खरेंच लिस्ट काडपाक गेले, म्हाका दिसता लाखांनी तुगेली वयतली. लायब्ररी भरतली, हय. सामकी लायब्ररी भरतली लिस्टानच. हे कशें जाणालो की रस्त्यार तुगेले खड्डे पडिल्ले असतात, बरोबर? तो रस्तो 3 महिन्या पयलींच केला, हें सगळ्यांक खबर आसता. ज्या PWD इंजिनियरान ताजेर सायन मारलो पळय, तोय त्याच रस्त्या वयल्यान वता खड्डे पडिल्ल्या. पूण तो त्या कॉन्ट्रॅक्टराक केन्नाच विचारना आपूण जावन की बाबा 3 महिन्या पयलीं आपणें सायन मारिल्ली, तुवें काम केलं म्हणून, आनी तूं आपल्या कडच्यान बील घेवन गेल्लो, ह्या रस्त्याचेर खड्डे कशे पडले हें तो PWD इंजिनियर केन्नाच विचारना. एक दीस तूं वचून ती बातमी करता, लोक उलयतात, बोवाळ जाता. मागीर जॉयल बाब तुमी बातमी छापतात, मागीर त्या बातमेची कटींग येता, बोवाळ जाता. मागीर कोण तरी मंत्री जागो जाता आनी तो म्हणटा की हें कितें. तो मागीर त्या PWD इंजिनियराक विचारता, अरे हें कितें. मागीर तो PWD इंजिनियर जो सदांच त्या रस्त्या वयल्यान वता पूण ताका ते खड्डे दिसनात, जाचेर आपणेच ताणें सायन मारल्या की रस्तो बरो जालो म्हणून, तो मागीर त्या कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस म्हणून काडटा. हेंय प्रकरण तसलेंच न्ही. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आसता, तुका दोळ्यांनी दिसता पूण तूं कांयच करना. मागीर तूं ताका लायटीचें कनेक्शन दिता, तूं कांयच करना. तूं उदकाचें कनेक्शन दिता. एक दीस तुका हायकोर्ट विचारता, अरे हें कितें. मागीर तूं नोटीशी काडटा. हें कुड्डे भेड्डे काय तुगेले पिशे. आतां चुकती कितें कॅटेगरी आसल्या तूं सांग म्हाका. हांव सामान्य गोंयकारांचे प्रश्न विचारता. सरकाराच्यो ज्यो सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी आहा वा सरकाराचे स्वताचे डिपार्टमेंट्स आहा, ही खंय तरी फेल केल्या आनी कंप्लिटली फेल केल्या. म्हणून सामके एंड पॉयंटाक पावल्या उपरांत हायकोर्टान ही गजाल आपल्या हातांत घेतल्या. आनी हायकोर्टान सद्या कितें करता, कालच्या हियरिंगाक ते पंचायतची ड्युटी कितें, पंचायतच्यो पावर्स कितें, मागीर म्युन्सिपालिटींतले नगरसेवकाची ड्युटी कितें, तेंचे पावर्स कितें, सरपंचाच्यो ड्युटी कितें, तेचे पावर्स कितें, हेजेर बारीक बारीक डिस्कशन करपाक लागले ते. आनी हेजेर डिस्कशन करता म्हणजे ते सारके श्री गणेशा वयल्यान स्टार्ट केला हेंच्यांनी, बाबा हेंचे पावर्स कितें ते खंय चुकल्या. सो म्हाका ते दिसता अशें डायरेक्शनान वयता की कोर्टाकूच आतां SOP डूज एंड डोंट तेंकां ते डिपार्टमेंटाक दिवचे पडटले. कोर्टूच काडून दितलो बाबा हे अशें अशें करप आनी हेंचेर कितें आहा ती एक्शन घेया म्हणून. म्हळ्यार ज्यो गजाली कॉमन सेन्साच्यो आसतात त्यो सुद्दां कोर्टाक सांगच्यो पडटल्यो. ज्यो कॉमन सेन्स तो सेन्स तुमकां ना म्हणून आमी हे ऑर्डरी भितर घालून तुमकां दिता म्हणून. असं जाल ना ती परिस्थिती. बरोबर. आनी एक तेंच्यांनी एक गजाल नोट केली, ती हेल्थ एक्टा अंडर डायरेक्ट मागीर ते कोणी कितें जावं इलिगल सुद्दां आसूं तेका वॉटर कनेक्शन आनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिवपाक जाय अशें ते पयलीं चलतालें. त्या माध्यमांतल्यान खुबश्या जाणांक ही कनेक्शनां मेळ्ळ्या. आतां ते कायद्यान चेंजीस जावपाच्यो आसा, कितें तरी टायटनिंग करपाचें आहा ते. पूण तितूंतल्यान खुबश्यो अश्यो गजाली जाल्या आनी एकदां ते इलिगल जाले की तेजेर मागीर कोण केन्ना खंयचीच पंचायत वा म्युन्सिपालिटी वा TCP म्हणा म्हणजे केन्नाच एक्शन घेवपाक वचना इलिगल कन्स्ट्रक्शन. मागीर तांकां आधार कार्ड दितात, आधार कार्ड दिता, इलेक्शन कार्ड दितात आनी मागीर ती वोट बँक जाता आनी ते वोट बँकाचे वाटेर वचपाची काप आसतात, खंयचेच पॉलिटिशियन आसना. म्हणून आज आमी हायकोर्टाचे उपकार मानपाक जाय की जॉयल बाब ही केस घेतली म्हणून.
हे कितें जॉयल आमी सरकारी अधिकाऱ्या वयल्यान सुरवात केल्ली. आतां आमी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कॉमन सेन्सा विशीं उलयतात की तांकां दोळे मुखावेली गजाली दिसनात, त्यो कोणे तरी विचारचे पडटात, विचारल्यार मागीर ते करतात. हे कितें कुड्डे भेड्डे कितें काय पिशे? आज चवथी कॅटेगरी खातीर हांव आय अपील यू इफ देर इज अ फोर्थ कॅटेगरी प्लीज टेल मी म्हणून. No, कितें जालां प्रमोद, एट अ टायम वेन आमी आतां म्हणटा ग्रास रूटाक गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू एनक्रोच इन टू द पावर्स ऑफ द ग्रास रूट. एक जे हे फेलियर जो आसा हो इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द ग्रास रूट बॉडीज वेर दिसता म्हाका की जो पावर तेणी हें करूंक जाय आशिल्लो, जस्टिफाय करूंक जाय आशिल्लो, दे हॅव डन अ फेअर जॉब. ह्यो इलिगलिटीचेर दिसता की समवेर देर इज अ फेलियर इन द सिस्टम की तो आमकां रेक्टिफाय करचोच पडटलो. आनी थँकफुली द कोर्ट हेज टेकन इट ओवर, टेकन द ओनस ऑन इट सेल्फ. सो आतां क्वेश्चन मार्क इज अगेन हांवें म्हणलें तशें की फेलियर जालो तो बरो आसा, हेज्या फुडें बरें जातलें आनी हो कसो आमी आतां हें करूंक शकता, मिन्स लायक रेक्टिफाय करूंक शकता. आतां वॉट एवर रॉंग हेज बीन हॅपन, वॉट एवर इलिगलिटीज हॅव बीन हॅपन, हाव डू यू अनडू इट? कसो तूं हें करतलो? एंड इफ यू आर गोइंग टू डू इट देन यू हॅव टू डू इट अक्रॉस द स्टेट. इट इज नॉट, यू कांट डू इट selectively. Yes, maybe yes, on Porvorim and absolutely. all. So it's a massive exercise. Yes, the failure is very very clear. हे जे तूं सांगता तशें की people have or authorities have just looked the other way, आणि for some reason whether we can't specify whether there is corruption here or maybe a goodwill, whatever it is, but कांय कारणां लागून तेणी ती दिल्या. All sanctions, all licenses have been given just even despite knowing the fact that it is an illegal structure. And this is not the first time. I mean, Anjuna, you have seen so many cases. The High Court has come in and said that तूं हें कर म्हण, सील कर म्हण सांगलां, seal government sangla structures. Then you have said that okay, demolish certain structures and all. Till now, structures have not been sealed. खुबशीकडे आमकां नॉन गोवन सापडटा. अशें करता आसतना मागीर तेंकां आधार कार्ड हें कार्ड हितून न्हू ह्या केसींतल्यान एक जातलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स जी पार्टी आनी ते आपलो जो एक एजेंडा घेवन आपलें जे एक मिशन घेवन वयता पळय न्हू, तितून ह्या केसीन तेंचे मातसो हें तेंचो जो विचार एजेंडा फुलफील जातलो असो दिसता म्हाका. खुबश्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो ते उलोवन दाखयता. हितून भितर भायले आनी भितरले म्हणून कोण ना. Govans also involved and non-Govans also involved in illegalities. The structures do not belong exclusively to non-Govans. They also belong to Govans. Encroachment चडशे I always say this, money, corruption and illegalities are secular म्हणून. Yeah. ताका धर्म जात बी कांय लागना सामकें. ह्या बाबतींत सगळे जाण सगळे एकाच माळेचे मणी कशे वागतात. लौकीक आतां हे जे आमी आतां सद्या हें उलयता न्ही सरकारी यंत्रणांचें काम करपाची हें. आतां तिसरी आमी कला अकादमीचेर या. थंय तर आतां परिस्थिती अशी आहा की हांव काल टास्क फोर्साची प्रेस कॉन्फरन्स ते आयकतालो. विजय किंकरे बाबा सारको नामवंत कलाकार दिग्दर्शक थंय आमकां ज्यो गजाली सांगताल्यो. पूण म्हाका दिसता आमी जर कोणी वॉल्तेरार बशिल्ले आसत घरा कडेन आनी ती जर प्रेस कॉन्फरन्स आयकता आसत, आमी मातशें सुद्दां उठून अशें जावपाना. कारण आमकां आतां इतली संवय जाल्या कला अकादमीचेर तें आयकुपाची की त्या हॉल्तेराचेर म्हाका दिसता बरो सुस्ताविल्लो गोंयकार जो आसा तो मातसो सुद्दां हालचो ना. खबर आहा खबर आहा म्हणटलो. तुका बी कितें सारकें नवीन पॉयंट मेळ्ळे काल चकीत जावपा सारकें. हे कालचे जे ह्या पयलीं हे मुद्दे पयलीं येयल्या उजवाडाक. काल तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें पयर तेंच्यांनी आनी काल ब्रिफींग इन्स्पेक्शन करून रोखडेंच जी बायट दिल्ली तितून काय व्हडलेशें आमकां दिसलें ना कितें आहा म्हणून. कारण सावंड आनी एसीचेर हें केलें. मागीर तेणी डिटेल ते आपलें इन्स्पेक्शन केलें, डिटेल रिपोर्ट घेवन काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तितून जे कंप्लीट कामाचे तेंच्यांनी जो पंचनामो केलो तो हें पयलीं मदीं राजदीप नायकान वचून भितर दाखयल्लो आहा. म्हणजे खुबशे जाणांनी ह्यो गजाली हायलायट केल्ल्यो आहा. हितून नवीन कांय पॉयंट नासले. पूण आतां ही कमिटीची आमकां एक गजाल जाता, ही कमिटीची पावर्स कितें आहा ते आतां फायनान्शियल्स वयता म्हणटकीर पयसो योग्य तरेन मोडला त्यो पावर्स तांकां म्हाका दिसना ही कमिटीक आहा. कमिटीक फक्त क्वॉलिटी पळय म्हणटा. क्वॉलिटी ना जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टरान करून दिता. थंय रुपया मोडला काय 10 रुपया मोडला ते कमिटीक पळोवपाक मेळचे ना अशें म्हाका ते कमिटीची पावर्स दिसता. म्हणजे तेंचें ज्युरिडिक्शन ते रुपया मोडला काय 10 रुपया मोडला सरकारान ते कमिटीक पडोवन गेल्ले आसपाक जायना अशें पडून गेल्ले आसपाक जाय पण पळोवपाक मेळचे ना. कारण तेंकां क्वॉलिटी जर ही सारकी ना ती सारकी करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानूच घेता. इतलोच तेजो भाग हे कमिटीचो. पण तेच बरोबर एक दुसरी कमिटी पयलीं 3 जाणांची कमिटी, एक GSIDCचो इंजिनियर ऑफिसर,
एक इंजिनियरींग कॉलेजीचो आनी आर्किटेक्चर कॉलेजीचो रेगे म्हणून जो प्रिंसिपल आसा तेच्या अंडर ती कमिटी केल्ली. ती वर्सभर कमिटीन कांयच मिटींग घेवना तेन्ना जेन्ना इश्यू जालो कला अकादेमीचो तेन्ना ती कमिटी गेली वर्सभर घेवना. ते फक्त आपले रायट्स आपण खंय बसतलो फायली खंय दवरूं आमकां ट्रॅव्हलिंग मेळटलें काय कितें हेजेरूच तेंचे वर्स गेले. मागीर तो रेगे रिटायर जालो आनी ती पावर काडली ती त्या जाग्याचेर बदामी काडलो जो आतां WRDचो चीफ इंजिनियर. तेजे उपरांत त्यो मिटिंग्स बी स्टार्ट जाल्या पण ताका इतलो टायम लागता. म्हाका दिसता ते रिपोर्ट कंप्लीट करता म्हणून हे गव्हर्मेंटाचो टर्म सोंपतलो आनी तेजो रिझल्ट परत रिनोव्हेशन येवपाक शकता. जयल बाब नवीन कितें मेळ्ळें इंटरेस्टिंग मेळ्ळें म्हणटा ओके प्लीज तू सांग मेक दिस एक्साइटिंग. की ऑन फर्स्ट डे इट वॉज सेड टास्क फोर्स नाव हॅज सेड दॅट बारीक बारीक गजाली आसा म्हणून. द व्हेरी नेक्स्ट डे वेन दे एड्रेस द प्रेस कॉन्फरन्स सेइंग दॅट मोठ्यो मोठ्यो गजाली मोठी नॉट इवन पासिंग मार्क्स नॉट इवन पासिंग मार्क्स Not even मीन्स ETKT. आउट ऑफ 100 यू आर नॉट गेटिंग 35. नॉट इवन इटिकेटी. So that shows the seriousness of this whole issue, no? Correct. Govind Gowde मातशे भरपूर चावलो मागीर कित्याक they went public with this. So but the fact remains is that जे इतले टायमा भितर हे आमचे नाटकी कलाकार मागीर तियात्रीस्ट खूब जाण अशे हे आशिल्ले ते परत परत म्हणीत आशिल्ले की देर इज क्वॉलिटी इज नॉट अप टू द मार्क. आनी तेन्ना हर एक टायमार तो गोविंद गावडे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तांकां हें करतालो की यू आर नॉट क्वॉलिफायड टू मेक अ स्टेटमेंट लायक दीस ऑर यू कांट मेक अ स्टेटमेंट लायक दॅट देर इज सम फायन ट्युनिंग वीच इज रिक्वायर्ड समथींग एल्स इज रिक्वायर्ड अशें म्हणून तो टाळटालो. आतां आयली टास्क फोर्स इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय दीस कलाकार दीस इज अपॉइंटेड बाय द CM. कळत गो न्हू दीस इज अ न्यूट्रल completely neutral body which is doing an examination of the Kala Academy. So हितून भितर आनी तुका कांयच म्हणपाचें येना. You have to admit this. तुम्ही एक बरो शब्द वापरलो फायन ट्युनिंग. म्हाका दिसता फाटली असेंब्ली सेशन जायत सावन मुख्यमंत्र्यांनी बी बरेंच फायन ट्युनिंग सुरू केलां एडमिनिस्ट्रेशनाचें. पण कांय ट्युन्स अशी आसात ज्यो म्हाका दिसता फायन जावपाक शकनात. त्यो ट्युन्सूच चेंज करच्यो पडटल्यो जाल्यारच म्हाका दिसता तुगेले ह्यो ते ट्युनाचें मातशें संगीत कशें दिसपाक लागतलें नाल्यार फक्त तो कर्क कशें बोवाळ कसो दिसतलो. आतां मुख्यमंत्र्यांनी खूब फावटी म्हणा की आपूण रोखडोच कॅबिनेट रिशफल करतलो म्हणून. ते केन्ना तें पळोवया. रोखडो ह्या शब्दाचें एक्झॅक्ट डेफिनेशन आमचे कडेन ना. मुख्यमंत्र्या कडेन आसा काय कितें तें पळोवया. सद्याक महाराष्ट्रा इलेक्शन जाता मेरेन राव अशीं उत्तरां आमकां मेळटात. रावया इतली रावल्यातूच न्ही. पूण जर फायन ट्यून जावपाक जाय जाल्यार एक गजाल म्हाका दिसता लक्षांत दवरची पडटली. सगळ्यो ट्यून्स सद्या फायन जावपाच्या परिस्थितीक उरले नात. कांय ट्यून्स रिप्लेस करच्यो पडटल्यो जाल्यारच हो ऑर्केस्ट्रा चलतलो. ना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां जें म्युजीक आयकुपाक मेळटलें पळय तें कसलें आसतलें आनी तातूंतल्यान कोणाचें कान उरतले आनी कोणाचें कान फुट्टले तें म्हाका तरी खबर ना. तूं खबर आहा लौकीक ना. लौकीक बाब जयल बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन A B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.